गोंय सरकारान कदम महामंडळा अंतर्गत शेनवारा वास्को गोंयच्यान पुणे बस सेवेक सुरवात केल्या। ह्या बशींचे उक्तावण शेनवारा वास्कोचे आमदार तसेच कदम महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा हांच्या हस्तुकी जालें। आम्ही आता 3 लक्झरी बस ऑर्डर केलेल्यो। तिन्ही बस येयल्या आणि त्यो 2 बस आम्ही पुना रुटात आमी घालतले। एक्झिस्टिंग बसी आमचे पुना रुटात। सो आमकां डिमांड हा पुना रुटात। सो देन दीस बसीज विल बी पुट ऑन द पुना रूट आणि आमचे रूट्स लायक ब्लॉक आतां स्टॉप आहे सद्या रायचूर देर इज ऑल्सो ए गुड रूट मागीर बगलकोट। सो आमचे त्यो ओल्ड बसी आहेत त्यो पुनाची बसी आहेत एक्झिस्टिंग आहेत त्यो आमकां रायचूर आणि बगलकोट त्या सायडीन घातलेले। आता आयज हे सगळे बसी आमकां लायक चीफ मिनिस्टरान लायक सँक्शन करून दिलं आणि देखून आयज आमची फायल क्लियर जालें। काल आमी एक 5 न्यू वोल्वो हाडटाय। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कालो फायल क्लियर केले फॉर 5 न्यू वोल्वोज बिकॉज वी वॉन्ट टू टॅप लायक इंटरस्टेट रूट्स। आमचे बस्यो आमकां एक बरो लायक रिस्पॉन्स येता की कदम बस्यो दे आर रिलायबल एंड ऑन टायम। सो वी वॉन्ट अचीव दॅट, वी वॉन्ट टू सर्व द पीपल मोर एंड आय एम थँकफूल टू चीफ मिनिस्टर लायक मनोहर पर्रीकर कित्याक आतां तो पर्सनली आपलो इंट्रस्ट घेता आणि आमकां सगळें सँक्शन केलें। We want to go on a revamp also. We want to introduce more air conditioned buses in Goa, and we want to put more fleets of buses. And 100 buses आमकां promise केले CMन wherever routes are required we putting them. तसेच खासगी आणि कदम बसवाल्यांमदी पेट्टा तातूंत जाची चूक आसा ताचेर कारवाय जातली म्हण कार्लोसान सांगला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज नेसरी डेली चालू आसा जाल्यार केसांव चालू जाता कित्याक प्रायवेट लायक ऑपरेटर आनी आमचे कदंबा बस ड्रायव्हर आमकां रूट थोडे आहाय की लायक प्रायवेट ऑपरेट करता आनी आमी ऑपरेट करता। आमकां रिक्वेस्ट येता लोकांचो की बाबा आयतारा प्रायवेट लायक ऑपरेटर आसनाय म्हणून तेका लागून आमी ऑपरेट करताय। आमचे एक्स्ट्रा परमिट्स आहाय ते आतां कितें जालें बिकॉज ऑफ टायमिंगा लागून क्लोज टायमींग आनी पॅसेंजर लागून ही झगडी चालू जाले। आयज तेचो डिमांड आसलो की तेजे आयज हे जालें ऑल्टरेशन जालें आमचे आमदारा कडेन आनी मागीर भासाभास जाली लायक झगडी जाली मातशी बारीकशी।